नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फेब्रुवारींत प्रयागराज हांगा जावपी महाकुंभ मेळाव्याच्या तयारीची केली पळोवणी. महाकुंभ देशाच्या एकतेचे प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. संसदेत संविधानाचेर चर्चेक सुरवात. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांणी भारताच्या एकचाराची बुन्याद घालपी संविधान अशा उतरांनी ह्या चर्चेक केली सुरवात. राज्यांत आज आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री आनी आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या जयंती निमतान ओपली आर्गां. मनोहर पर्रीकार विज्ञान महोत्सव आनी हेर कार्यावळी केल्यो आयोजीत. जमीन बळकावपाच्या वेगवेगळ्या प्रकरणांतलो दोशी सिद्दीकी पुलीस कॉन्स्टेबलाच्या मजतीन गुन्यांव फाट्याच्या बंदखणींतल्यान जालो पसार. आनी डी गुकेश हाणें मेळयिल्ल्या संवसारीक बुद्धीबळ वस्तादपणाच्या जैताक संसदेन पडसाद. राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी भारतान बुद्धीबळाक बरे दीस मेळोवन दिल्ले खातीर गुकेश हाका भेटयली परबी. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज उत्तर प्रदेश भेटेर प्रयागराज वाठारांत फेब्रुवारी म्हयन्यांत जावपी महाकुंभ मेळाव्याचे तयारीची पळोवणी केली. ते उपरांत प्रयागराज हांगा जाल्ल्या कार्यावळींत उलोवप करतना महाकुंभ हे देशाच्या एकतेचे प्रतीक जावन आसा, तशेंच एक भारत श्रेष्ठ भारतच्या विचारधारणेचे प्रतिबिंब ह्या महामेळाव्यांत दिसून येतात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है. ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है. इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है. संसदेत देशान संविधान आपणायल्ल्या 75 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या उपलक्षान आयच्यान 2 दीस संविधानाचेर चर्चा जातली. दनपरां 12 वरां मेरेन प्रश्नकाल चलतलो आनी ते उपरांत संविधान विशयक चर्चेक सुरवात जातली. ह्या चर्चेत विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, अखिलेश यादव, HD कुमारस्वामी, जितेंद्र राम मांझी, राजीव रंजन सिंग तशेंच हेर फुडारी वांटेकार जातले. ह्या चर्चेची सुरवात आज लोकसभेत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी केली. ह्या वेळार उलयतना भारताच्या एकचाराची बुन्याद संविधानान दवरिल्ली ती आज लेगीत देशांतल्या लोकांक जोडून दवरता अशें राजनाथ सिंग हांणी सांगलें. अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान सार्वभौम है, हमारा संविधान सर्वसक्षम है. हमारे संविधान की सार्वभौमिकता और सर्वसक्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक ओर हमारा संविधान स्टेट यानी राज्य की जिम्मेदारियों को विस्तृत रूप से सूचीबद्ध करता है, वहीं नागरिकों को उनके संवैधानिक
और मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। अगर एक लाइन में मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को छूते हुए राष्ट्र निर्माण का यह मार्ग प्रशस्त करता है अध्यक्ष महोदय। साथ ही लोगों के लिए मॉरल ट्रेजेक्ट्री यानी नैतिक मार्ग भी बनाता है। इसी प्रकार हमारा संविधान जहां एक और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सुनिश्चित करता है, वहीं राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने पर भी बल देता है। 2001 वर्सा संसदेचेर जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याक आज 23 वर्सां पुराय जातात। त्या दिसा निमतान पुराय देश त्या हल्ल्यात हुतात्म मेळयल्ल्या सुरक्षा रक्षकांक आर्गां ओंपतात। आज संसद भवनात राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा सभापती ओम बिर्ला तशेंच हेर संसदीय वांगड्यांनी एका खासा कार्यावळीत हुतात्म्यांक फुलांनी आर्गां ओंपलीं। हे वेळार मरण आयिल्ल्या सुरक्षा रक्षकांचे घरचे लेगीत हाजीर आशिल्ले। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी लेगीत आपल्या संदेशावरवीं ह्या हल्ल्यात मरण आयिल्ल्या हुतात्म्यांक आर्गां ओंपतना भारत देश आनी ताची सुरक्षा शक्त सदांच आतंकवादा आड झुजपाक एकठांय आसतली अशें सांगलें। काल तामिळनाडूच्या दिंडीगुल वाठारांत एका इस्पितळांत पेटिल्ल्या उज्यांत 6 लोकांक लासून मरण आयलें। हातूंत एका ल्हान भुरग्याचोय आस्पाव आसा। ते भायर 26 हेर लोकांक दुखापत जाली। ह्या उज्याचें कारण शॉर्ट सर्किट आसा अशें सद्याक सांगलां, तरी आसतना हे विशीं सखोल चवकशी करपाचे आदेश प्रशासनान दिल्यात। मजगतीं तामिळनाडूचे मुखेलमंत्री MK स्टॅलिन घडणुकेंत मरण आयिल्ल्याच्या घरच्यांक दरेकी 3 लाख रुपया आनी गंभीर दुखापत जाल्ल्यांक दरेकी 1 लाख रुपया तशेंच किरकोळ दुखापत जाल्ल्यांक 50,000 रुपयांची मजत जाहीर केल्या। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। विसवाउपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। संसदेच्या चालू आशिल्ल्या शियाळी अधिवेशनात लोकसभेत गोंय विधानसभा जमाती खातीर आरक्षण विशींच्या विधेयकाचेर चर्चा जाली। अनुसूचित जमातींक गोंय विधानसभेत प्रतिनिधित्व मेळोवन दिवपा खातीर पुनर्समयोजन विधेयक 2024 हाचेर लोकसभेच्या कामकाजांत चर्चेंत हाडलें। ऑगस्टान जाल्ल्या गोंय विधानसभा अधिवेशनात हें विधेयक लोकसभा आनी राज्यसभांत चर्चेंत हाडपा खातीर मान्यताय मेळिल्ली। आज आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री आनी गोंयचे आदले मुखेलमंत्री पद्मभूषण मनोहर पर्रीकार हांची जयंती। ह्या निमतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मिरामारच्या तांच्या समाधी स्थळाचेर वचून तांकां आर्गां ओंपलीं। ह्या वेळार तांच्या वांगडा उदकास्थ मंत्री सुभाष शिरोडकर, पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा तशेंच सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचे पूत उत्पल आनी अभिजात आपल्या घरच्यां सयत हाजीर आशिल्ले। गोंयांत जावपी उदरगतीचे साधन सुविधांचे प्रकल्प हे सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या प्रेरणेंतल्यान गोंयांत जातात अशें सांगून मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचें सपन पुराय करपाक सरकार वावुरता अशें सांगलें।
परत एकदा आज त्याच्या स्मृतीक याद करता सातत्यान गोंयच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटात ताचो खूब व्हडलो वांटो आसा. ज्या पद्दतीचे विजन तेंच्यांनी मुखार दवरून इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत डेव्हलप करपाक तो तांच्यांनी रोयल्लो म्हणजे तांच्यांनी घातिल्लो फावंडेशन स्टोन आज आमी बरेचशे इन्फ्रास्ट्रक्चर त्याच बेसिसाचेर कंप्लिटी केले आनीकूय नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंच्या विजनांतल्यान आमी तयार करपाक शकले. हांव तांकां श्रद्धांजली ओंपता आसतना म्हणजे सातत्यान तांच्यांनी तितल्याच पावलाचेर पावल दवरता आसतना गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन सातत्यान गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हो आमी फुडें व्हरत आसा. खऱ्या अर्थान आमी म्हणटा की तांकां श्रद्धांजली जर आसतली जाल्यार गोंयचो तेंचो विकास हो तेंचो आशिल्लो एक ध्यास हो आमी मुखार व्हरता. ही खऱ्या अर्थान तांच्या खातीर श्रद्धांजली आसा. आज दोनापावलाच्या राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संशोधन केंद्रान विज्ञान तंत्रगिन्यान आणि कोयर व्यवस्थापन संचालनालयान 6वो मनोहर पर्रीकार विज्ञान महोत्सव आयोजित केल्लो. ह्या महोत्सवाचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी बंगळुरूच्या भारतीय विज्ञान संस्थेचे डॉ. मोहित कुमार जॉली हांकां मनोहर पर्रीकार युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2024 भेटोवन भोवमानीत केले. हे वेळार उलोवप करतना गोंय राज्य सरकार तरणाट्यां खातीर वैज्ञानीक आनी तंत्रगिन्यान मळार उर्बा वाडोवपाक वेगवेगळ्यो येवजण्यो आनी मोहीम आंखता ताचो सगळ्यांनी लाव घेवचो असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारलो. This Mahotsav is a remarkable event organized in the honor of the late Sri Manohar Parrikar ji, whose contribution to science, technology and governance continue to inspire us all. This day celebrated on his birth anniversary reminds us of his vision to integrate the science and innovation into the progress of our state and country. It is heartening to see how this event has grown over the year, becoming the flagship initiatives of the Department of the Science and Technology and Waste Management. Our government is committed to promoting the scientific knowledge and fostering innovation. I am happy to announce that the Department of the Science and Technology and Waste Management has signed the MOU with the prominent national institute, including the Principal Scientific Advisor of the Government of India and the Indian Academy of the Science and CSIR. This collaboration ensures the participation of the world-renowned scientists at this Mahotsav, making it a truly global platform for learning. आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या जयंती निमतान भारतीय जनता पक्षान पणजेच्या भाजपा मुख्यालयांत रक्तदान शिबिराचे आयोजन केल्ले. दर वर्सा प्रमाण अंदू लेगीत ह्या शिबिराक बरो प्रतिसाद मेळिल्ल्याचे पणजे भाजपा मंडळाचे पदाधिकारी मिलिंद भरणे हांणी सांगलें. आज आम्ही वर्सुकी ब्लड डोनेशन कॅम्प आयोजित केला करता. मनोहर पर्रीकार आमचे मनोहर भाई ताणें आपल्या वाडदिवसा निमतान पयलीं केलो चालू ते आमी चालू दवरला. आतां ताजे यादस्ती खातीर चालू आसा. आमचो ब्लड डोनेशन कॅम्पाक गोंयभरचे आमचे कार्यकर्ते येतात तशें भायले लोक येतात. जवळ जवळ 100 तरी लोकांचो सहभाग आसता ह्या ब्लड डोनेशन कॅम्पाक. आणि हो ब्लड डोनेशन कॅम्प आयोजित करपा फाटल्यान मुख्य हेतू म्हणजे तुमकां खबर आसा ब्लड इज प्रिशियस, ब्लड इज प्रिशियस. एवरीवन शूड कम फॉरवर्ड टू डोनेट द ब्लड सो समवन लायफ विल बी सेव्ड. हो उदात हेतून ब्लड डोनेशन कॅम्प आमी हर वर्सा करतात. प्रदेश भाजपा वतीन सरचिटणीस दामू नायक हांणी आज सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांकां आर्गां ओंपलीं. मनोहर भाईच्या आयच्या ह्या दिसा तांकां आर्गां ओंपतना तांची प्रत्यक्षान खरें म्हळ्यार याद येता. कारण राजकारणांत एक व्यक्तिमत्व कशें आसचें हें तांणी आपल्या कार्यान सिद्ध केलें आनी एक येणाऱ्या जनरेशनाक एक नवो पाठ घालून दिल्लो आसा. आनी खूब जाण जे पार्टीचे आमी भक्त म्हणटात तांकांय ह्यो काही गजाली अजुनूय सारक्यो खबर ना. कारण त्यो जेन्ना आमी शिकतले इतिहास जेन्ना आमी शिकतले त्या दिसाक म्हाका कळटलें की भारतीय जनता पार्टीची तत्व कितें, विचारसरणी कितें आणि त्याच बरोबर अंत्योदयाच्या संदर्भातल्यान लोकां मदीं वचून काम करपाची प्रेरणा कितें ही कळटली. आणि म्हणून आयच्या दिसा तांकां याद करतना हांव परत एकदां मागतां की सगळे आमचे जुने जाणटे सगळे कार्यकर्ते आसा तांणी सगळ्यांनी एकठांय येवन
सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकर हांणी जी कितें स्वप्न आमकां दाखयल्ली आनी ज्या स्वप्नाचें तांकां गोंय करपा आशिल्लें तें गोंय करपा खातीर आमी प्रयत्नशील रावुया. गोंयाक एक बरी नवीन क्रांती तांणी घडयली ती अशीच फुडें व्हरुया आनी तांच्या स्वप्नांतलें गोंय आसा, तुमच्या सगळ्या लोकांच्या स्वप्नांतलें गोंय आसा तें साकार करपाक आमी दृढ संकल्प करता. जमीन बळकावपाच्या वेगवेगळ्या प्रकरणात दोशी आशिल्लो सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हो कैदी रायबंदरच्या गुन्यांव फाट्याच्या बंदखणींतल्यान आज फांतोडेर 2.5 वरांचेर पळून गेलो. ताका पसार जावपाक गोंय पुलिसेचे IRB कॉन्स्टेबल अमित नायक हाणें मजत केल्ल्याचें CCTV चित्रफितांतल्यान दिसून आयलां. कॉन्स्टेबल अमित नायक आज सकाळच्यान बेपत्ता आसा. सिद्दीकी हाका गुन्यांव फाट्यान 3रे खेपे अटक केल्ली. हे विशीं DIG वर्षा शर्मा हांणी चड म्हायती दिली. Taking necessary disciplinary action, criminal action, as well as all efforts to trace them. We'll do it. उसको जिसने हेल्प किया both. Registering case against. ऑन ड्यूटी पे वो अकेले ही थे? जो ऑन ड्यूटी पे कल पुलिस थे उनके पे कार्रवाई होगी. कितने अभी कांस्टेबल अभी इंक्वायरी करके we'll take a strict action. We are not going to spare it. Okay. अभी कितना टीम भेजा है? The crime branch as well as local police, they are doing necessary action and teams have been. Any leads? हाँ भैया. Okay. खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. OTT पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेली खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी थळावे नागरीक आनी थळाव्या प्रशासनान खंयच्याय सरकारी प्रकल्पा विशीं स्वताची जापसालदारकी समजून घेवपाची गरज आसा अशें सांगलें. सांखळे नगरपालिका वाठारांत नव्यान बांदिल्ल्या खेळा मैदानाचें उक्तावण आनी हेर प्रकल्पाच्या बुनयादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळी वेळार ते उलयताले. ह्या वेळार सांखळे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष सिद्धी परब आनी हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. नागरीक सेवा केंद्र सरकारी येवजण्यो लोकां मेरेन पावोवपाक मजत करता अशें तांणी मुखार सांगलें. आम्ही उरलेल्या 2 ते 2.5 वर्षाच्या कार्यकाळात उरलेले प्रोजेक्ट हे खूप बऱ्या पद्धतीत कंप्लीट करपाक शकतले. तुमच्या सगळ्यांची सजेशन्स रिगार्डिंग द म्युनिसिपालिटी कितें आसत जाल्यार तुम्ही म्युनिसिपालिटीक इन रायटिंगान दिवची, माझ्या कडेन इन रायटिंगान दिवची. आमी खूप बऱ्या पद्धतीत इम्प्लिमेंट करपाक शकतले. आयज ल्हानसो जरी कार्यक्रम जालो जाल्यार व्हडा संख्येत विशेष करून यूथ आनी बाकीचे सगळे लोक हांगासर जमले. त्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आनी फुटसाल ग्राउंड हो आज आमी लोकां खातीर ओपन केलो. राज्य आनी केंद्र सरकाराच्यो नोकऱ्यो मेळोवपा खातीर सक्तीचे आशिल्ले कोंकणी भाशेच्या ज्ञानाचे अधिकृत प्रमाणपत्र कोंकणी अकादमी वतीन येता त्या 1 जानेवारी सावन दिवपाक सुरवात करतले अशी कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष वसंत सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. हेर जे क्रायटेरिया आसा जातूंत चड करून 15 वर्सां हांगा राबितो आसा हाजो जो दाखलो आसा तो दाखलो त्या गरजू मनशान हांगा घेवप गरजेचें आसा. शिक्षणीक पात्रता जी आसा ताचे संबंधान जी प्रमाणपत्र आसा ती घेवन येवप गरजेचें आसा. ह्या गजालींचेर आदारून फुडलो पावंडो फुडें वतलो. तातूंत भितर एक सामान्य ज्ञान पळोवपी म्हळ्यार गोंयांत राविल्ल्या मनशाक कोंकणीचें जें मुळावें गिन्यान आसप गरजेचें आसा अशें आमकां दिसता. तें आसा काय ना हें पळोवपी एक चांचणी आसतली. आनी ते चांचणी चांचणीचो पेपर ताणें बरयले उपरांत
ताची मोलावणी जातली, ताजे कडेन प्रत्यक्ष उलोवप जातलें आनी ताका कोंकणी बरोवपाक कळटा आनी वाचपाक कळटा हें समाधान आमकां जाले उपरांत त्या संबंधांचें प्रमाणपत्र दिवपाची प्रक्रिया अकादमी करतली. हाजे फाटल्यान एक म्हत्वाचो उद्देश आसा, तो म्हणल्यार जो कोण हो प्रमाणपत्र दिता तो एक अधिकृत सरकारी प्रतिनिधी आसपाक जाय. त्या खातीर अकादमीचो अध्यक्ष हे प्रमाणपत्र दिवचो ना, जाल्यार अकादमीच्या सेवेत आशिल्लो त्या काळांतलो सेक्रेटरी सचिव जो आसा तो हे प्रमाणपत्र दितलो, ताका एक अधिकृतपणा येतलो आनीक निश्चितपणान योग्य मनशा मेरेन तें प्रमाणपत्र पावतलें आनी तें पावपाची जबाबदारी ह्या सरकारी अधिकाऱ्याची आसतली. विदेश मंत्रालयाचे सचिव रणधीर जयस्वाल हांणी पत्रकार परिशद आपोवन देशाच्या राजकीय भेटेर येवपी श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुरा कुमार दिसनायके हांच्या भेटी माहिती दिली. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती 15 ते 17 डिसेंबर मजगती भारत भेटेर येतात. सप्टेंबरांत राष्ट्रपती पदाचो भार सांबाळ्या उपरांत ही तांची पयलीच आंतरराष्ट्रीय भोंवडी जावन आसा. पत्रकार परिशदेत उलयतना श्रीलंकेचे राष्ट्रपती, भारताचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच हेर राजकीय फुडाऱ्यां वांगडा भेट घेतले अशी माहिती जयस्वाल हांणी दिली. Sri His Excellency Mr. Anura Kumara Dissanayake will visit India on a state visit on 15 to 17 December 2024. This will be the first visit of President Dissanayake to India after the recently concluded presidential and parliamentary elections in Sri Lanka. During the visit, President of Sri Lanka will meet Rashtrapati Ji and also hold discussions with Prime Minister Shri Narendra Modi on bilateral, regional and international issues of mutual interest. आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत संवसारीक पावण्यार सगळ्यात ल्हान पिरायेचो बुद्धिबळ वस्तादपण मेळोवपी भारतीय खेळगडो डी गुकेश हाच्या उल्लेखनीय कामगिरी खातीर परबी भेटयली. काल जाल्ल्या खेळांत 18 वर्सां पिरायेच्या डी गुकेश हाणें चीनाच्या डिंग लिरेन हाका अतिततीच्या खेळांत हारयल्लो. राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी डी गुकेश हांच्या ह्या कामगिरीक लागून भारतीय बुद्धिबळ मळार बुद्धिबळ खेळाचें वर्चस्व दिसून आयलां अशा उतरांनी ताची तोखणाय केली. With profound exhilaration, I share a magnificent milestone in Indian sporting history, setting a global benchmark. Our 18-year chess virtue, D. Gukesh, has blazed into immortality as the youngest world chess champion ever crowned. Vanquishing Ding Liren of China in a spectacular mind teaser in Singapore on December 12, 2024. This stellar conquest reverberates beyond the chessboard. It complements India's meteoric rise in every field on the global horizon. Gukesh's phenomenal triumph not only emblazons our sporting legacy, but also epitomizes resurgent India, where young titans emerge to dominate world stage. It strengthens our resolve to bid for hosting Olympics 2036. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 22.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयचे मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फेब्रुवारीत प्रयागराज हांगा जावपी महाकुंभ मेळाव्याच्या तयारेची केली पळोवणी. महाकुंभ देशाच्या एकतेचें प्रतीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. संसदेन संविधानाचेर चर्चेक सुरवात. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांणी भारताच्या एकचाराची बुन्याद घालपी संविधान अशा उतरांनी ह्या चर्चेक केली सुरवात. राज्यांत आज आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री आनी आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या जयंती निमतान ओपली आर्गां. मनोहर पर्रीकार विज्ञान महोत्सव आनी हेर कार्यावळी केल्यो आयोजीत.
जमीन बळकावपाच्या वेगवेगळ्या प्रकरणांतलो दोशी सिद्दीकी पुलीस कॉन्स्टेबलाच्या मजतीन गुन्या फाट्याच्या वंकणींतल्यान जालो पसार. आनी डी गुकेश हांणी मेळयिल्ल्या संवसारीक बुद्धीबळ वस्तादपणाच्या जैताक संसदेन पडसाद. राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी भारतान बुद्धीबळाक बरे दीस मेळोवन दिल्ले खातीर गुकेश हाका भेटयली परबी. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केला, जेचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.